नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365चे कोंकणी खबरो आनी उर्वशी नायक। भाजपाच्या एका वावुरप्यान गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो सचिव गिरीश चोडणकाराक धमकी दिला, ताचेर काँग्रेसीन आवाज काढला। भाजपाच्या ह्या वावुरप्या आड FIR घालची अशें पक्षान मागला। तशेंच गोंय वैजकीय महाविद्यालय आनी हॉस्पिटलान बोन मेरो ट्रान्सप्लांट करपाची सुविधा कित्याक ना अशें काँग्रेसीन भलायकी मंत्र्याक विचारला। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान विसव घेवचो आनी मुख्यमंत्रीपद आनी कोणाक दिवचें अशी सुचोवणी GPCC अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान मुख्यमंत्र्याक दिल्ली। ताचे उपरांत फेसबुकार ताका धमकायला। गोंयकारां खातीर पक्ष जे उलोवपाक सोदता ते चिड्डून दवरपाचो यत्न अशें पक्षाचें म्हणणें। भाजपा अतिरेकी तयार करपाक सोदतात काय कितें असोय प्रस्न काँग्रेसीक पडला। गजानन तिळवे आणि सतीश धोंड हे भाजपाचे जे पदाधिकारी आसात, जो माजी पदाधिकारी आमचो सतीश धोंड आणि युवा मोर्चाचा पदाधिकारी गजानन तिळवे याचा आम्ही प्रखर निषेध करतात आणि डिमांड करतात आणि मागतात की हेंचेर जे आमचे उत्तर गोव्याचो काँग्रेसचो अध्यक्ष विजय बिके यांनी जी कंप्लेंट दिली आसा म्हापशें पुलीस स्टेशनान, तेमी FIR फायल करचो ह्या दोगांचेर आनी हेजेर तुम्ही कारवाई करची सरकारान, आणि सरकारान दाखोवचें की सरकार जो गोंयचो सरकार आसा व निष्पक्ष सरकार आसा। सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचेर सरकार दर म्हयन्याक 75 लाख रुपया मोडटा, ताची खरेच गरज आसा काय कितें असो प्रस्न काँग्रेस पक्षान सरकाराक केला। तशेंच गोंयांत बोन मेरो ट्रान्सप्लांट करपाची सुविधा दिवची अशेंय तांणी मागला। गोंयांतल्या एका गरीब घराब्यांतल्या भुरग्याक बोन मेरो कॅन्सर जाला, ताका उपचार घेवपाक मुंबय धाडला आनी ताच्या उपचाराक सुमार 20 लाख रुपया खर्च येतलो अशें तांणी सांगलें। गोंयच्या सरकारा कडेन विचारपाक जाय की जेन्ना ह्या भुरग्याक तेमी रिफर केलो की तुवें व्हरोन हिंदूच्या हॉस्पिटलान शिफ्ट करपाक जाय तुज्या चल्याक, सगळ्यान पयलीं हेमी ह्या भुरग्याचो इतलो देस्पेस जातलो काय कितें हेमी हे पेरंटाक सांगलें काय कितें, आनी सांगलें जाल्यार ही मेडिकल सुविधा आमची गोंयान हांगा कित्याक ना, आनी आमची गोंयान गोवा मेडिकल कॉलेजीन बोन मेरो ट्रान्सप्लांट हेजी फॅसिलिटीज कित्याक ना। हे 29क येता ते 29क आनी तेंची सेक्युरिटी रिक्रूट करपाचे एड येयल्ले कडेन आसा। हांव विचारूं शकता बा विश्वजीत राणेक की ही तेंची सेक्युरिटी तूं खंय लायतलो? तूं डॉनापाल आपल्या बंगल्यार लायतलो? तूं ही सेक्युरिटी वाडपय लायतलो? तूं ही सेक्युरिटी मडगांव हॉस्पिटल जो आजून रेडी जावना थंय लायतलो काय कितें? पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। सेव केसरवाळ स्प्रिंग ह्या नांवा खाला केळशीचे लोक एकठांय आयल्यात आनी तांच्या गांवांत केसरवाळ व्हाळा लागसर गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान दवरिल्ल्या हॉटेलाच्या प्रस्तावाक तांणी खर विरोध केला। पर्यटन खातें लोकांच्या इत्से आड वावुरता असो आरोप लोकांनी केला। केसरवाळचो व्हाळ एका तेंपार फामाद आशिल्लो, ताचेंच सोबितीकरण करचें आनी शेणिल्ले किर्त परत मेळोवन दिवचें अशें लोकांनी मागिल्लें, पूण तें करचें सोडून सरकारान 35 कुडीच्या हॉटेलांच्या प्रकल्पाक मान्यताय दिला असो आरोप तांणी केला। सांगता कितें आपल्याक कन्विन्स जावंक जाय ते तुमी कित्याक लागून ते प्रोजेक्ट ओपोज करता ते, जरी तर तुमी आपल्याक रिजनेबल ग्रावंड दिले, रिजन दाखयलो जाल्यारूच आपण तुमकां सपोर्ट करतली, नाजाल्यार आपल्याक दिसना की हो प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार तुमकां माल पडटलो। झोरीचें उदक आसा ते सकयल येवन मागीर ते थोड्यान येता आनी थोड्याचें उदक पोल्यूट जातलें। सकयल शेतां आसा ते शेतांतूय रोयतात लोक, आतां ते शेतां पिड्यार जातले, तिंगा कुळागर आसा तेवूय पिड्यार जातले, आनी सकयल नुस्तें न्हंयची आसा ते पोल्युटेड वॉटर झोरयेन गेले जाल्यार नुस्तें थंय तांतये घालतात, ताचे सगळे नुस्तें मरूंक लागता। आमकां हे जाग्यार झोर जाय, रिज्युनेट केली झोर जाय, ब्युटिफाय केली झोर जाय, आमकां स्टार्ट हॉटेल नाका। आमी ताका खुमदालचो लुगार दिला, इतलो लुगार दिला 27,000 स्क्वेअर मिटर लुगार। ह्या लुगार आमकां ब्युटिफाय करपाक जाय, पार्क जाय आनी झोरीची उदरगत करपाक जाय लोकांची। आनी एक पावटी हे प्रायवेटायज हॉटेल जाले जाल्यार बारीक लोकांक, गांवच्या लोकांक थिंगा भितर सरूंक आनी मेळचें ना। जोरी डेव्हलप करपाक पूण जोरी ते आसा तशें कांय डेव्हलपमेंट जावना आनी प्रिजर्व करपाक जावना, आनी आतां ते डेव्हलप करपाक लागला तेन्ना हे हॉटेल प्रोजेक्ट हाडटात। हॉटेल प्रोजेक्ट येयल्यार आमकां आमच्या केळशीकार लोकांक जायते त्रास जातले, कित्याक हिंगा लोकांक वचपाक मेळपाना, तो जोर ती यूज करपाक मेळपाना। ट्रेडिशनल लोक ताका 2-3 म्हयने तरी लोक न्हांवपाक वयता, तो मेळपाना तांकां, कित्याक तो सगळें बंद करतले आनी तें उदक पळय आतां तें रियूज करतले, रिसायकल करतले म्हणटा ते, आनी रिसायकल केल्यार हें उदक शेतांक आमगे ती तोळे आसा ते तोळ्यांक पावपाना। आनी हिंगाचो 2 क्रॉप्स जाता, एक खरीफ क्रॉप जाता आनी एक सरोड जाता, हे 2 पिको जावपाना, एकूच पीक मेळटली पावसाळ्यांत ती। ताका लागून आमकां आमचे निशेध आसा की आमगे हॉटेल नाका।
वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. असली उमेदीची फेस्तां वर्साक 2 फावटी कित्याक येनात अशी कांतारां गायत गोंयभर आयतारा सांजाव मोठ्या उमेदीन आनी व्हडा दबाज्यान मनयलो. हाचोच भाग म्हणून राज्यांत जायत्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. हो दीस खासा सेंट जॉन दी बाप्तिस्ताक आर्गां ओंपपाक मनयतात. सांजाव म्हटल्यार फकत सोरो पिवप आनी बांयत उडयो मारप न्हय, ताका धार्मीक म्हत्व आसा. जॉर्डन न्हंयत सेंट जॉन दी बाप्टिस्ट लोकांक क्रिस्तांव करतलो देखून ताचो संबंद उदका कडेन आसा आनी देखून सांजाव उदकांत भिजत मनयतात. नवें लग्न जाल्ल्या जोडप्यान वजें, फळां आनी हेर खाणां दिवन लग्नाचें पयलें वर्स हांगा मनोवचें आसता. पळयात गोंयभर लोकांनी मजा मारीत कसो सांजाव फुलयलो. आमी सगले जावय वळतो थांव थोडा तेंपान भेटल्या सांजवावचे बेस म्हणून आमी मावड्या आयल्या माथ्यारी कोपेलां घालून उदक ना भायर सरल्या आयच्या दिसा व्हडले आमी नोकोंकूय पावल्या सांजाव सांजवाव घुमता मुरे वाट आमकां दिसोना आयचो दीस उर्देचो कोण कोणाक आसोना चल रे पिये रे तूं इलो गे रे फाल्यां कांय मेळना उसली फेस्तां वर्साक कित्याक 2 फावटी येना बरें बरें वडिलांच्या कायद्या प्रमाणे उदक ना बांयचें थोडे गाण पेटये आमचे मावडीचें 15 दीस आलचे गुयागाचे बरें Viva Sanjao! Hola, dígame. Sanjao. Children,
मला गोळी मोजाय दिला आम्ही मेघे भारतातिया केरळले दिला सगळे गोंयकारां सांजो विश करता आनी बरे भशेन जावन सगळे आज सांजावन तरी जातलो तर हेची भाशेन जावपा जाय आज आमी होली स्पिरीट इगोर्जे काळा पासून 5 दिवसान सरमान सांगला की सांजावन म्हणटा तो एलिझाबेथागे पोटान नाचतालो तेन्ना भुरगे आज आमी संवसारांत उदकां उडी मारताय आसतना पयली बाटली उडोवप न्हू सोऱ्याची हें सांगलां आनी हें आज पळय कोताय तें सारकें आहा हांव वालो दिता ट्रेडिशनल रांदूंक भायर आमी सोल्ल्यान आयच्या दिसाक व्हडली आमी नगोकूय पावल्या सांजाव गुंदा मुरे वाट आमकां दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोण आसना चल गो बिये सांगिले गेले फाल्यां कांय मेळना कसली फेस्तां वर्सां कित्याक दोन पावटी येना इनिशिएटीव घेवन हांगा एक ल्हानसो प्रोग्राम सांजोवाच्या निमित्यान करता ताका सगळे लोकूय बरो रिस्पॉन्स दिता हांवूय हांगा पावता प्रत्येक वर्सा आनी अत्यंत बऱ्या पद्दतीन तो ऑर्गनायज करता आय कॉम्प्लिमेंट ऑल ऑफ देम बिकॉज दे टुगेदर कलेक्टिवली दे ऑर्गनायज दीस जेवण बिवण बरी करता न्ही हांव ट्रेडिशनल करून जेवन गेला हांगा फाटलीं 5 वर्सां जालीं आतां आमी हांगा हो संजाव एक ट्रेडिशनल पद्दतीन मनयतात सकाळच्या दिसा आमचे सगळ्यो बायलो रातवाडो आनी कोलमरोड ह्या दोनी वाड्यांतले बायलो एकठांय जावन हांगा आमचे ट्रेडिशनल डेलिकसीज सोज जावं सान्नां तुगेले होले पातोड्यो आनी जेवण रांदतात आनी मागीर दनपारां सगळे आमच्या गांवांतले लोक एकठांय जावन हांगा एक मील करतात आनी ताजे भायर आमी एक आर्टिफिशियल रेन प्रोविजन केल्लें आसा कित्याक पयले टायमार आमचे भुरगे बांयन बी उडी मारपाक हें आसतालें ट्रेडिशन आसतालें तें आतां आमी तें उदक हांगा आर्टिफिशियल रेना मार्फत केल्लें आसा तेजे भायर आमची गेम्स आसतात आनी एक स्पेशलिटी ह्या गेम्सा म्हणल्यार आमी ताबलांचो एक मॅच करतात ताबलांचो मॅच रातवाडो लेडीज वर्सीस कोलमरोड लेडीज नॉर्मली ताबला फक्त दादलेच खेळटा गोंयभर. Our reporters and video journalists for GOA 365 across the state of Goa. शणै गोंयबाबान कोंकणी भाशेक मुखार काडपाक मोलादीक वावर केल्लो देखून कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन तांची बरीच तुस्त केली. जर फुडले पिळगेक गोंयकारपण दाखोवपाक जाय जाल्यार आमी आमच्या तत्वांचेर तडजोड करपाक जायना अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. शेनवारा शणै गोंयबाबाची जयंती आशिल्ली त्या निमतान गोंयकारपण पुरस्कार भेटवण सुवाळो आयोजीत केल्लो. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हे कार्यावळीक उलयतालो.
ह्या मनशान कोंकणी खातीर खूब प्रयत्न केलो. कोंकणीक व्याकरण कशें आसचें, कोंकणीचें साहित्य मुखार कशें येवचें, हे खुबश्यो काही गोश्टी ताणें म्हणलें. आनी ताणें बरयता बरयता एक गोश्ट सांगिल्ली आशिल्ली की भुरग्यांतलो इश्टांत आनी भुरग्यांक तेणीन संदेश दिलो की आमचो हो प्रदेश जो आसा तो प्रदेश एक नवो मनशाचें शिक्षण घडयतलो, शेत करतलो, उद्योग करतलो, विज्ञानाचो सोद लायतलो आनी जगाच्या सगळ्या बंदरांचेर तेजी तारवय आसतली. आनी म्हणूनच अशा वेळाचेर तो ताणें तो संदेश दिल्लो आसा तो आयज सुद्दां एक बरो दीस जो आसा. ह्या जशें ताणें म्हणलें की आमी सगळे कोंकणीन उलोवया आनी ते कोंकणीचो एक खांबो म्हणल्यारूच जाणें कोंकणी मुखार हाडपा खातीर खुबसो प्रयत्न केलो ते म्हणल्यारूच शणै गोंयबाब. आमचे भुरग्यांक जर आमी जर मुखार जर कितें गोंयकारपण म्हणून जर कितें करतले जाल्यार आमी आमच्या प्रिंसिपला कडेन कॉम्प्रमायज केन्नाच करपाक जायना. हें आमी सगळ्यांनी पयलो मतीन धरपाची गरज आसा. गोंयची वळख, संस्कृताय, सैम आनी गोंयकारपण कशें तिगोवन दवरप ताचेर चर्चासत्रां आयोजीत केल्ले. साबार उलोवप्यांनी ह्या वेळार आपली मतां उक्तायलीं. 1967 पयलो आघात जालो गोंयकारपणाचेर जेन्ना तेन्नाचे जे सरकार आशिल्लें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जे सरकार आशिल्लें तें गोंयांक महाराष्ट्रान घालपाक सोदतालें. हो फर्स्ट एटॅक आयलो गोंयकारपणाचेर. म्हणजे तेन्ना 1967 आमचें गोंयकारपण नश्ट करपाचो यत्न जाल्लो. आनी तेन्ना बाब जॅक सिकेरा, पुरुषोत्तम काकोडकार, विक्टोरिया फर्नांदीस, उदय भेंब्रो अशे साबार गोंयकारांनी तें गोंयकारपण आमचें राखून दवरलें थ्रू द हिस्टॉरीक ओपिनियन पोल. During my first term, I was seeing इतली मॅनिप्युलेशन जायना आलो असेंब्लीत. हांव म्हणना की मॅनिप्युलेशन जायना आलो म्हूण, बट द मॅनिप्युलेशन दॅट इज गोईंग ऑन नाव आतां पळय चलता व्हेरी हाय लेवल. म्हणजे तुका न्ही कोणा तें असेंब्ली आहा तेंक कोणा जाल्यार भायर लोकांक कितें कळटा म्हूण म्हाका जाल्यार खबर ना. दीस इज द रियलिटी. आतां तें आमगे चीफ मिनिस्टर मेळटा, ही इज सो इंटेलिजंट दॅट इज डिफिकल्ट टू रीड इन बिटवीन द लायन्स ऑल्सो वॉट ही स्पीक्स. आयज भायल्यान मायग्रेशन गोंयांत येता आनी गोंयकार भायर वयता. हेका रिजन भरपूर आसा. एक म्हणल्यार आयज जे कंपनीज आमी गोंयांत हाडटा, आमचे गोवरमेंट हाडटा, जाल्यार आमच्या भुरग्यांक थंय जॉब नासता. ते जॉब आसल्यारूय सॅलरी कमी आसता. आनी त्या सॅलरीन आमची गोंयकारांची एक लायफस्टायल आसा. आमी वरात भोंवप, गाडयो, मोबायल, कितें ती एक लायफस्टायल आमची. आनी ती लायफस्टायल आनी आख्या वर्ल्डान खंय आसा म्हाका खबर ना, पूण ती लायफस्टायल आमी जगपाक आमच्या गोंयांत आमकां रायट आसा. आनी तो रायट दवरपाक जी सॅलरी आमकां मेळपाक जाय ती आयज मेळना. The core of Goenkarpon is, other than what Manoj Parab has been talking of, the basic down to the ground professions that we have, which is very important. Whether you're a baker, in fact, we have started a program known as Proud to be a Poder, Proud to be a Nustekan, Proud to be a Padekar, Proud to be a Rendir. But that is one part of it, and other part of it is art, culture, and music. And if we can push that, and here we have an art and culture minister, I would request him to take this forward, take our music to the country. It's not just within us. We can actually spread Goenkarpon throughout the country called India. फाटी मडगांव लायट गेल्ली आनी लायट ना म्हूण लायन्समॅना दवरपाक ऑफिसांक गेले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे. चोयले लायन्समॅन कर्नाटका वोटिंगा गेला. कर्नाटका वोटिंगा गोंयचो लायन्समॅन गोवा गव्हर्मेंटचो पण कर्नाटका वोटिंगा गेला. सो जस्ट इमॅजिन बाब रिजनलान सांगलें तें मॅनिप्युलेशन जाता. सो हें आतां जालें तें गोंयकारां जॉब्स दिनासतना कर्नाटका मनशांक जॉब दिल्ले आसात. 15 वर्सां डॉमिसायल जाय म्हूण एक गव्हर्मेंट सर्व. आय थिंक दीस इज ओके, इट इज एक्सेप्टेड. बट हे 15 वर्सां ते कंटिन्युअस 15 वर्सां वरून जायना. ते एवरी इयर 16, 17, 18 एवरी इयर इट शूड बी इन्क्रीज्ड. उपरांत गोंयकारपण पुरस्कार भेटवण सुवाळो जालो. पळयात ह्या सुवाळ्याची काही खिणचित्रां. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम.
विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ली खबरो. लोक परत मुरगांव नगरपालिके आड आवाज काडपाक लागल्यात. वास्कोन सुवर्णपथ रस्त्यावयली झाडां मुरगांव नगरपालिकेन कातरून उडयल्ली, पूण थंय दुसरी झाडां लावपाक पालिकेक अपेस आयला असो आरोप थळाव्यांनी केला. झाडां कातरून उडयल्या थंय जाता तितले बेगीन दुसरी झाडां रोवची अशी मागणी लोकांनी केल्या. वास्कोच्या स्वर्णपथावयली झाडां मारल्यात म्हणून वास्कोच्या लोकांनी हुस्को उक्तायला. कांय दिसा फाटीं नवी झाडां लायतले अशें सांगून मोडूंक तेकिल्ली झाडां कातरून उडयली, मात फाटलीं 2 वर्सां झाडां लावकूच नात. 2 ते 3 वर्सां पयलीं हांगासरले एक स्थानीक एक अति हुशार व्यक्तीन आपलो फुडाकार आपल्या भशेन फुडाकार घेवन म्हणून कांयशी अशोका ट्री जे तेणी हांगासरले जी इतली वर्सां 60-70 वर्सां पयलींची जी आशिल्ली ती कापून उडयली. पूण कापतना जी डेंजर आसली ताच्या बरोबर कांयशी बरी उडयली. पूण बरी उडयली पूण त्याच्या उपरांत तेणी ती परती रिप्लेस करूंक ना. बाबा ती आपण परती रिप्लांट करया म्हणून हाचो विचार केलो पावल काय उचलूंक ना. म्हाका खंय तरी दिसता की जेन्ना आमी सगळे जेन्ना म्हणटा ग्लोबल वॉर्मिंग तर सगळेच जाण जर झाडां जर कापूंक लागले जाल्यार ग्लोबल वॉर्मिंगचो प्रश्न हो कंटिन्यू उरतलो. खंय तरी प्रत्येक व्यक्तीन इको फ्रेंडली जावपाक जाय आनी तितल्याच हांगासरले स्थानीक जे लोक जे आसा तेंच्यांनी खंय तरी आपूण पावल उचलून प्रत्येक व्यक्तीन एक निसर्गाचो मित्र म्हणून हे नात्यान खंय तरी त्यांनी एक झाड लावपाचे गरजेचें आहा. ट्री गार्ड जर पळय जाल्यार इतले डॅमेज जाल्लेले आनी त्या ट्री गार्डाक लागून पार्किंगाचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी ते जी माती जी पडून जे गटरान जे पडले आनी पावसाच्या वेळार जे कंप्लीट हांगा उदीक भरून येता. खंय तरी म्हाका दिसता जे कोण जे हांगासरले जे निवडून जे आयिल्ले जे कोण नगरसेवक जे आहा तेंच्यांनी बरे तरेन म्हाका दिसता हे विचारपूस करून हे काम आपल्या हातीन घेवन हे लोकांचे त्रास न जाता तशें करूंक जाय आनी तितले पर्यावरणाचोय विचार करूंक जाय. पयलोच घाल्लो आनी लास्ट कॉन्सलांत एक्सेप्टूय केल्लो म्हणजे स्टार्टिंगेक. म्हणून काळांतरान हांव इलेक्शनाक रावलो आनी खंय तरी हांव ऑपोजिशनान पडिल्ल्या कारणान म्हजी कामां खंय तरी सायडीन दवरप अशें कितें तरी हेतू जालो आनी मागीर म्युन्सिपालिटीन सांगलें की आमी करता म्हणून. सो आमकां तितलो से नाशिल्लो. पूण म्हाका दिसता सगळ्यांनी मेळून सपोज झाडां रोवपाचो एक प्रोग्राम केलो. सीओय बरो आसा, चेअरपर्सनान सगळ्यांनी एकठांय येवन सपोज एक झाडां रोवपाचो प्रोग्राम केलो जाल्यार ती स्ट्रीटूय ब्युटिफाय जातली आनी म्हाका दिसता एक लोकांचो जो एक हें आसा की अजून कित्याक रोवना तेंय बी क्लियर जातलें. वास्को स्वतंत्र पथाचेर जी ओल्ड झाडां आसलेली जितली डेंजर झाडां आसली आमी ऑलरेडी कापली आनी तेजे रूट्स आहा पळय ते रूट्स आमकां क्लीन करपाक जाय. ऑलरेडी आमी एस्टिमेट्स केलेले आहा. जवळ जवळ एक 15-16 अशे आसा स्पॉट ज्या जाग्याचेर आमकां ती झाडां रोवपाक जाय आनी ती झाडां पळयतलो जाल्यार पयलींची एक्जिस्टींग जे झाडाची रूट आहा पळय ते काडपाक जाय. ते काडपाचे ताका मातसो एक्सपेन्स आहा आनी एज पर प्रोसिजर प्रमाणे ऑलरेडी एस्टिमेट केल्लो आसा आनी ते रूट्स काडपाचें काम चालू जातलें. आतां येता ते सप्ताह आसा वास्कोन व्हडलें एक सप्ताह आसा. ते सप्ताह जाल्या उपरांत एक झाडां रोवपाचो कार्यक्रम जातलो. कारण आतां समज आमी स्टार्ट केलें मागीर रोखडेंच सप्ताह जातलें आनी ती झाडाची एक नाशाडी जातली. त्या कारणान आमी रावल्या की जशें सप्ताह सोंपलें की व्हेरी नेक्स्ट दिसून आमी ती झाडां लावपाचो कार्यक्रम करपाचो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. मडगांवच्या कोमा वाठारांत एका रुखाक लागून लोकांच्या जिवाक धोको उप्राशिल्लो. तो रूख आयतारा कातरून उडयलो. पळोवया पुराय बातमी. मडगांवच्या कोंबा वाठारांतलो हो व्हड रूख हांगासावन यो वच करपी लोकांच्या जिवार उठलेलो म्हणून थळाव्यांनी कागाळी केल्ल्यो. आज हे आता मरे डेंजरस झाड असलेले फायर ब्रिगेड हेल्प घेऊन आम्ही आज कट केले. ह्या झाडाबद्दल खूप कंप्लेनी आसल्यो. ते कंप्लेनी प्रमाणे आम्ही डेप्युटी कलेक्टराक हे केले रिसीव केली कंप्लेन. डेप्युटी कलेक्टरान आणि फॉरेस्टान आमकां ऑर्डर दिले प्रमाणे आज आम्ही संडे चड जी येरादारी आसता त्या प्रमाणे आम्ही आज संडे दीस स्पेशल दवरून आणि आज फूल डीस हे करून आम्ही आज सेफली हे झाड कट करून उडयले. गांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.